डे वन ऑफ सार्धपंचशतमानोत्सव आत्मा तुम्ही पळयले रामतारक मंत्र हवन कन्क्लूड जाले पूर्णावती जाली. वी आर जॉइंड बाय श्री प्रकाश नायक माम हुबळीचे. प्रकाश माम कशी एक्सपिरियन्स आशिल्ली तुमगेले हवनाचे? एक्सपिरियन्स म्हळ्यार कसले सांगचे ना, आमी बी लायफान फर्स्ट टायम असल पळयल्लें. GSP समाजांत मागशी आनी नाल्यार मुखार अशें जाता म्हणून म्हाका बी डावट. कित्याक म्हळ्यार इतलो व्हड हांव इमॅजीन बी केलें ना, इतलो व्हड प्रमाणार. ते वी आर 550 crores आमगेले राम नाम जप. बाकीचे एस्पेशली अरेंजमेंट सांगा पळयलें हांव काल बायलें म्हणजे कशें करता गो कशें करता म्हळ्यार इमॅजीन करचें ना कोणाकच. ह्या नमून स्केलार बी करचें जत्वे हां कसं एक बी कसं चुकयलें ना तांणी प्रत्येक आनी तांगेली कितले वॉलंटियर्स आसाची ऑन टायम तांणी तूपाण घालची की हे करचें. आमकां कसं खंयचे बटन 5 बट दिले एक एक होमाक 5 बटन उठचे ना तशी तांणी बशील कडेन पुरा येवन तांकां दिवन इतले शास्त्रोक्तान केल्या तांणी म्हणजे सांगचें कशें ना तितलें बरें जालें. हाजे भितर पुरा वॉलंटियर्स आनीक आमगेले दिनेश पै प्रदीप पै एस्पेशली आमगेले मंगळूर हुबळीचे आनीक योगेश तांणी मस्त हार्ड वर्क अशें हांव पळयता आसता गेलें. म्हळ्यार तितले डेडिकेटेड जावन तांणी करचें आसतें तें म्हाका एकदम खुशी लागता. म्हळ्यार तशें लोकांक डेडिकेशन दिल्यार मात्र साध्य आसा इतलो व्हड प्रमाणात प्रोग्राम. विदावट सपोर्ट पयशे कितले वर्स घालीत पयशाचें इम्पॉर्टंट हांगा काम करतले जे तें करते आसता तें ग्रेट. त्या सोम्याल एक कंट्रोला भितर सोम्याल एक थिंकींग आसतें समथींग डिफरंट थिंग. 2-2.5 वर्सां फाटी आमगेले मठ कशे आशिल्ले आनी आतां कशें आसा तुमकां डिफरन्सीस कशें दिसता? एंटायरली डिफरंट. तांत म्हाका एक पळय आशिल्लें हांव एक रूम दिल्लें. रूम कशें उरतलें आज म्हाका त्या रुमाक गेलो म्हगेल्या रुमाक त्या सोम्यान तुमी एक पण पळया म्हणलें म्हाका. हांव गेलो कशी 3 वर्सां म्हाका आशिल्लें सेम आसा. म्हणल्यार हॉटेल हावज किपींग म्हळ्यार कशी टॉवल्स एस्पेशली टॉयलेट सेम क्लिनींग. हें युजली मठांत आनी केन्ना एक्सपेक्ट करचें ना इतलें क्लिनलीनेस दवरचें जत्वे म्हण. हें बी पब्लीक प्रॉपर्टी अशी तें मातसो खुशी आसता. आतां अशी मुखार बी आमगेलो मोठो अशी क्लीन नीट जावन लोकांक येतल्यांक वतल्यांक एक आमकां एक प्रावड आमगेलो एक मठ म्हण आमी 10 लोकांक सांगता भोंवतात असल कडेन काणकोण मस्त जाणांक विचारतात याक काणकोणाक होगतरी म्हण हे ना मठा इदरे म्हण हें वच सांगच्याक आमकां आमगेलें नेक्स्ट जनरेशना बी एक प्रावड हें. आनी असल मठ आनी जाता म्हणलें म्हाका तरी डावट इतले चंदाय रितीन ताणें केल्या आनी सोम्याल डेडिकेशन तरी सांगचे तरी न्ही तांगेल मनाक कशें केल्याक ताजे कितें चड बरें जाल उरतले मोस्टली. बट मस्त मस्त खुश दिसता आमगेले भितर. काल म्हाका आश्चर्य हे आमगेल मठ आशिल्ले पळय हे शी म्हणून इतले चंदा रितीन आयले आमकां मस्त खुशी. म्हाका पंत मस्त हाचे होमांत तरी म्हाका तरी आमी फुल्ली हे मस्त बरें. आमगेले मठ नेक्स्ट लेवला पावका नेक्स्ट स्केलार पावका वट्टुलो काली एक वय नाही खंयचे मठ आमी गोकर्ण मठ आमगेले कशें म्हण हो गोकर्ण मठाच्या हे पळोवन एकले पळोवन आनी नेक्स्ट बाकी लोक बी अशें करतात करच्या साध्य आसा म्हण एक सोम्यान एक हें परिपाट करून दिलें म्हळ्यार आमकां करून दिलें. हें अशें जात म्हण कोणाकय इमॅजीन केलें ना. आमगेले चेडूं बी इमॅजीन करना यश आसमें पप्पा म्हण तांकां गोत्तू ना आं म्हण ताजी एक खुशीची पळोवया नेक्स्ट जनरेशन यूथ आतां येवका तुमगेले सर यूथ लोकांनी येवन मुखार चलू का आमी अंतर जाल्यात नेक्स्ट तुमगेले ना डेफिनेटली तुमगेले सपोर्टाच्या नम मट्टू मेळंगेन एज अ कम्युनिटी आनीक एडवांस करका आमगेले मठ आनी हे आशीर्वाद उरले कसं जायना फोटो जाता सदर हे ट्रू हे आता तांणी जो ड्रीम केले इट हॅज कम ट्रू नाव. सो डेफिनेटली